साळगाव राती उसरा दोन स्कूटरीमदीं अपघात माडेल थिवेचो ओंकार कारापूरकार आणि आसामचो मोहम्मद फर्ज जाग्यार सोंपलो, दोग जखमी. एक्सिडंट जालो दोन बायकां मदीं. जे खबर आहा तें सांगता. सालिगांव वेलीच्या घरा पयलीं दोनूय टू व्हिलर्स, एक दिपेश, एक ओमकार, एक मोहम्मद, एक झॅफरीन म्हणून. ती झॅफरीन मोहम्मद करासवाड्याची, दिपेश आमचो बिलवान पेड्यान आनी ओमकार माडेलान. जीव गेला इथून. दोग जाण ऑलमोस्ट सांगता. दिपेश आहा तो क्रिटिकल आहा, ताका बांबोळे शिफ्ट करता आमी. आनी झॅफरीन आहा ते हांगासर आहा. आणि कोण डाय बी जाल्यात स्पॉटार म्हणटात, दोग जाण मेल्यात. स्पॉट दोग जाण पिड्ड्यार जाले म्हणटात. डॉक्टरान सांगलां की हांगासर आतां ओमकार म्हणून माडेलांतलो आनी ओमकार कोण तो कारापूरकर. कारापूरकर, मोहम्मद म्हणून करासवाड्याचो. दोगूय जाण ऑन द स्पॉट हे जाले म्हणून डॉक्टरान आत्तां सांगलां. सो सगळे जाण आतां कोण आहा तो दोन अनकॉन्शियस असले, एक चेडू बायल मनीस असली. सो म्हाज्या बायल्यान ताका उखलून हत्यो गेलो आनी कोणी कितें हेल्प केलें. सो तांकां थंयसर घातलें आनी कितें मागीर तेच्या उपरांत पोलीस येयले आनी एम्बुलन्स येयली. मजगतीं ब्रेस्तारा सकाळीं हाळी चांदेल दुचाकीचो कदंब बसीक धपको, रायडर जखमी. तीन रोड आहात. जंक्शन कशें आहा थंय स्पीड ब्रेकर जाय. आमच्या गांवांतल्यान खबर आहा रोड कसो आहा खंयचे ते पळोवन वयतात. पूण कोण भायलो कोण येत जाल्यार तो काय कळना. तो कितें तरी बाचाकता आनी खंय तरी मारता गाडी. ते आतां आयज तशेंच जाल्लें आहा. वयर बस इल्लेली आनी कास बीन आमची पडले ती मातशी पंचायतीन कितें तरी करपाची. कित्याक झाडां बिडां खंय पडली बीन जाल्यार ती मातशी बेगीतल्या बेगीन तेणी कट करून रोड क्लियर करपाचो. आनी हांगा आमकां एक स्पीड ब्रेकर नाल्यार कितें तरी सर्कल बीन कितें तरी हांवें करचें पडटलें पंचायतीन. हेजेर कितें तरी हें घेवपाचें पंचायत. तेवटेन वेळसांव रेंटकाराचो साकवाक धपको, मोटार उदकांत, ड्रायव्हर जखमी. आमच्या गाड्याक दुसरो सायडा आहा देखून एक गाडी तो पडला आनी चालले गाड्या हो ती जालो आम्हाला कोणाक कांय जालो ना. तो पडलो आतां आमी येयली जाल्यार ती गाडी सारकी भितर हातयला तुमी. आमी आमचो थिंग एक क्रॉस जाल्लो इतलो मिलाग्रीचो क्रॉस तो पडला. ते पडला भितर पडलो. आतां वयर कांटो वता आमी ती चोयलो रेंट कार ते चोयलो जाल्यार तेजे ड्रायव्हरा पांयांक बियारा पाडले. दिस इज नॉट द वे. हो एक एक्सिडेंट एक जावपाक शकता म्हणटाय. पूण हे भाशेन जर ते पिवन तरी भाशेन जर गाडी चलयता आनी हे भाशेन एक्सिडेंट कोताय. आतां हे सायड तुमी कितें कोताय आनी ते सांगो जाल्यार ते व्हडले गाडी इतलो पडो. आनी कोण रेंट कार दिताय तांकांय आमी सांगताय तांकां मातशें एडवायस कराय की बाबा बियर पियेनाका. बुधवारा रातीं धवळी बायपासाचेर ट्रकाचो सेल्फ एक्सिडंट, कोणाक दुखापत ना. म्हाज्या फाटल्यान तुमी गाडी पळयता ही पेप्सी घेवन वयताली आनी ती खंय तरी खाली करून तो येतालो खंय म्हणल्यार तेजी गाडी टर्नार तेज्या हातींतल्यान म्हणटा स्टेरींग गेलें आनी खंय तरी ती डिवायडर क्रॉस जावन ती तेगेले टायर बी सगळे सुटलेले आसा. सुदैवान ताका कांय जावूं ना. पण हांगासर हेज्या पयलीं अशे इन्सिडेंट खूब घडल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.